भागवत पुराण कोंकणी तर्फेनी स्वागत करता आसा। आजी आमगेलोट आसाची अमला सीता देवीदासी माताची तुमकां पुराजन हंगेल परिचय आसा। तांणी आमकां मस्त सेशन्स काडताची आनी लायक भक्ती मार्गार आमकां कशें वचका म्हूण आमकां तांणी गायडन्स दिता आसाची। सो आज तांणी रिलेवेंस ऑफ प्रसादम ಬಗ್ಗೆ प्रसादा विषय री आमकां कशी करका आनी ताजे निमित्त आमकां कसले बेनिफिट्स आसा ताजे विषय री आमकां तांकां सांगू येता आसाची। सो आता एक मंगलाचरण सांगू न्हू तांगेल मुखाराविंदांनी आमी त्या विशय सेशन स्टार्ट करूया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं परिसावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐलंका भक्तवृंद पुराजनक अपास स्वागत करता आसा। श्री अमला सीता माताजीले सना इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव प्रयत्न करता। हर ग्रेस अमला सीता माताजी हंगेले कार्मिक नाव आसा आशा पंजाबी म्हणून। हन्नी His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj tangeले disciple जावन आसाची आनी अहमदाबाद कोण आसाची आनी रेग्युलर उत्तम नरसिंह प्रभुजी हंगेले क्लासेस अटेंड करताची आनी मस्त जपा टॉक्स आनी कथामृत आनी ड्रामा आनी एकादशी एंकरिंग आनी भागवत पुराण कोंकणी करता आसाची। तशी हंगे लग्न जल्ली की संजय म्हणून सांगून प्रभुजी तंगेले नाव कशें म्हळ्यार हिज ग्रेस सचिनादन सॉरी माताजी सचिनंदन हरिदास म्हणून सांगून हंगेले हंग एक चल्लेचरड आसा दैवीराम आनी रेग्युलर जावन भागवतम पुराण कोंकणी मस्त सेवा करता आसाची। हंगेल चल्लो मास्टर इन कंप्यूटर सायन्स करता आसाची। सेकंड इनिशिएशन हंगेल प्रभुजीन घेतले 2016 आनी रेग्युलरली तांणी भक्ती शास्त्री आनी वीकली प्रोग्राम्स घेताची। हंगेले प्रोफेशनल जावन मॅनेजमेंट कन्सल्टंट 20 years मस्त क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकली शिप रिसायकलिंग इंडस्ट्री वैरी मस्त तांणी करता आसाची आनी माताजी एवरन्ना तांगेले बिझनेस हेल्प करता आसाची। अशीची 5 वर्ष दाखोवन आनी इस्कॉन
ऍक्टिव्हिटीज मस्त यूज जाता आसाची. हरे कृष्णा माताजी. हांव तुमगेलें इंट्रोडक्शन केलें कसले चूक केला ती क्षम मागता. हरे कृष्णा. वेलकम माताजी. हरे कृष्णा ओवर टू माताजी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच रश्मि भट माताजी. मगे आवाज ऑडिबल असने वे वही माताजी. हाव इंट्रोडक्शन करचे लायक करना तुम्ही अननेसेसरी मगे इंट्रोडक्शन दिता आसाची. बट एनीवेज कसले I don't deserve anything. I'm just trying to serve Srila Prabhupada आणि मगे गुरु महाराजा का. आज सेशन स्टार्ट करच पहिले हमें गुरु की याद कर घेता, कृष्णा याद करनो. आज सेशन स्टार्ट करता. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो आयच्या आमगेलो टॉपिक आसा रेलेवन्स ऑफ प्रसादम. प्रसाद आमी सगळो कान आयकल्ले आसा. देवळांत तो आमगेली इस्कॉनांत तर सकाळी भागवतम क्लास सूर जावचे का ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हूण सूर करचे का सगळो का न्हीद येवचे सूर जाता. पण केन महाप्रसादे गोविंदे म्हूण सूर जातवे जो तेन सगळो का न्हीद उक्त म्हणटा पळय तशी तुरंत खंयच्यान येवन प्रसाद घेवचे येता म्हूण. सो आयचे आमगेले क्लास आमी थोडशे लायटली न्हय अंडरस्टँड बी करया. हे प्रसाद म्हळ्यार कसले. आमी प्रसाद मात कित्याक घेवका. प्रसादा शिवाय विंगड कसले कसले घेवचे नज. ताजे फायदे कसले. आमका हे प्रसाद घेवन ताजे फायदे कशी म्हूण जाले. कशे आमी प्रसाद घेवका, कशे आमी देवा भोग दवरका, ऑफरिंग करका, ते थोडशे आमी सान रयता. ऑफकोर्स 40 मिनिट्सान कवर करचे म्हळ्यार बेगीन त्रास आसा. मात आमी जाऊ तितले कवर करचे प्रयत्न करया. थोडशे पास्ट टाइम्स बी आयकुया, मोर इंटरेस्टिंग करया आणि अंडरस्टँड करचे प्रयत्न करया. सो प्रसाद सान वर्ड ताजे अर्थ कसो की म्हळ्यार प्रभुले साक्षात दर्शन. प्रसाद प्रभुले साक्षात दर्शन म्हळ्यार देवाले साक्षात दर्शन. ताजे अर्थ कसो की म्हळ्यार हे खंयच्या प्रसाद म्हणटाची तेका ऑर्डिनरी खाण न्हय. होटला वचून पिझ्झा खाले जावं होटला वचून आनीक तरे खाण खाताची तशी खाण न्हय. स्वता देव म्हूण आमी लेखून घेवका. तांतूंत देवाल पूर्ण कृप आसा. केन्ना आमी तो भावनेचेर ते भावनेचेर आमी केन्ना प्रसाद आमी खावचे म्हणजे नज. केन्ना आमी जेवण जेवताचे आतां खाण खावचे जाले भायर वचून खाण पाणीपुरी खावचे आनीक आसा न्हय. आजकाल तर विचारच नाका. फास्ट फुडा गेल्यार तर अनेक नमुने खाण उरताचे. ते खाण जेले खावचे जाले हे प्रसाद म्हळ्यार खावचे म्हळ्यार ताका सन्मान दिता. वी ऑनर. प्रसाद खंयचे आसा. आमी हाय क्लासान सुमार वरिश्ठ लोक आसा तांगेले मुखार हांव उलयलें सांजचे सम न्हय. मात्र कितें थोडे नवीन लोक बी उरचे शकता आनी हांव म्हगेले प्युरिफिकेशना खातीर म्हणटा म्हूण हांव एक सांगता. म्हाका रिमाइंड करता उरता हांव. हे खंयचे आमी प्रसाद देवाक धरयताची तेन्ना आमी लेखका की देव ताजेचो एक्चुअल एन्जॉयर हांव न्हय. भोक्ताराम यज्ञ तपसा म्हणून भगवद्गीतांत आयकून आसा. हांव कसले रांदप करता मेगेल घो बामणा कसो आवडटा मेगेल चेडूआ कसो आवडटा ते दृश्टीन हांव रांदप करचें नज. घरांत आमी केन्ना बायल मनशान रांदप करचें चड न्हय. आमी आमचे गेल्यानंतर तेन्ना विचार का जाल्यार एक दुसऱ्याक घरांत विचार केले आज कसो रांदप करचें
आज कसले तेन्ना एक चेर म्हणजे शकता आज सुमार दिवस दोन पाव भाजी खालना आनी एक म्हणटलो आनी कसले खालना हे करणे आमा अश म्हणचे शकता तशी विचारचे प्रश्न नाही पहिले म्हळ्यार आज आम्ही देवाक कसं ऑफर करया हे दृष्टीन आमकां विचार येवपा बाजारांतल्यान सामान हाडका जाल्ले रांदे घेवन येत लागे दोन रांदप करचे दोन तेन्ना आमगे विचार हांव अशी केल्यार कृष्णा कशी खुश जातली ते विचारान जर आमी केले तो संपूर्ण एक प्रसाद तो देवाक थंयची ताण ग्रहण केलेल्यावर जाता देव ते रुची घेवन पळत देवान म्हळ्यार देव सगळे ब्रह्मांड ताणे फक्त दृष्टीन उत्पन्न केलेलो हे पुरो तागेल्याची ताजे अर्थ आमी ताका ऑफर करचे ना तशें म्हूण न्ही देवान केन्ना खाली दोळ्यान पळयल्यारय पुरो त्या प्रसाद जाता म्हळ्यार अर्थ कसो आमगेल्या वारच्या बुन खावचे आवश्यकत ना म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार देव आमगेल भावन पळयता आमी भगवद्गीतान कसो आयकता आसाची 9वे अध्यायात 26वे श्लोकांत कसो आयकताची कोणो एक गरीब मनुष्य उरो कोणो एक सावकार उरो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्त्या उपरथम अस्नामी प्रयत्नात म्हणा तो देव कसो पळयता आमी खंयचे भावनेचेर आम देवाक ऑफर करता आसाची ते उरता भोग म्हणून आम पयलीं आमकां कसो अंडरस्टँड करता एक रांदप खंयचे आसा ताजेचे भोग केन्ना तो प्रसाद म्हणून कन्वर्ट जाता देवान केन्ना खाता म्हळ्यार देवान केन्ना तो ग्रहण करता ताजे नंतर तो कसो जाता प्रसाद आतां आमी आमगेल घरा कणे सदां काय देवळा वच्चे जायना आमी आमगेल घरा कणे आमगेल देवळ आसा थंय आमी केन्ना दवरताची ताका आमी म्हणटाची प्रसाद म्हणून देवान ते खाल्ले देवा आमगेले थोडे हातूंत लेक्चरांत आयकले देवा लाळ पडका खंय लाळ म्हळ्यार आमगेल तशी लाळ देवान ताजे रुची घेवपाक ते हे खंयचे भोग आसा ते प्रसाद म्हणून जाता त्याची देवळांतू केन्ना आमी ऑफर करताची ते जाता महाप्रसाद घरांत केन्ना आमी खाताची ताका प्रसाद म्हणटाची देवळांत केन्ना आमी ऑफर केली उरतात देवस्थानांत खंयची प्रसाद ताका महाप्रसाद म्हणटा आनीकी एक स्टेप आसा महाप्रसाद ते कसले कोण देवालो शुद्ध भक्त म्हळ्यार आमगेल कोण गुरू म्हणा वैष्णव होड आचार्य कोण आसा तांगेल केन्ना आमी उच्चिष्ट खाताची ताका महाप्रसाद आता आमी एक वयल्यान काण सांगची प्रयत्न करया ताचे महत्व कसले म्हणजे प्रसाद महाप्रसाद म्हणा प्रसादाचे कसल महत्व अशी एक पंथा खंय आमी रामानुजाचार्य म्हूण आसले श्रीपाद रामानुजाचार्य तांगेल बद्दल एक सांची एक काणी आसा म्हळ्यार एक पास्ट टायम आसा तो खंय तागेले शिष्या वट्टू अशी कावेरी नदी की अशी कुंडा वट्टू वता आशिल्ले तेन्ना ताण खावन तागेल खंयची महाप्रसाद तागेल महाप्रसाद पळय ते तागेल शिष्या दिले म्हणून जाले ते शिष्यान कशें केले थोडशे खाले रुचीशी जेन्ना आमगेल्या वारी उरच्या फाव आमकां बेगीन रुची कशी आसा पळय तशीची तुमी न्हय हांव सुदारता आतां ताण कशें केलें थोडशे खाले आनी ते एक कुंड आशिल्ले थंय ते उडयले म्हणून जालें तितल्याकची थंय एक माशली येता फिश एक व्हड फिश येता ती कसं करता तोंडांतू तुरंत तोंडांत ते घालीत घेता आनी थंय ती गेले चतुर्भुज जावन देव लोकांक वता म्हळ्यार वैकुंठांत वता हे ते शिष्या पुरो आश्चर्य यो आमी पुरो इतले जप करताची इतले आयकताची आमगेल गुरुले कसं म्हणटाची नियमा पालनांनी करताची आमी हांगा आमगेल कसले जालना आनी ही माशली तेका कसले अक्कल सुद्दां ना काय ना ती मात्र खाली खाले की ना की ती चतुर्भुज रूप घेवन वता म्हळ्यार म्हणून न्हू रामानुजाचार्या विचारचे येयले गुरुवर हे कसले आमकां कसले फरक पडना तिका मात तशें कशें जालें म्हणून रामानुजाचार्यान म्हळें तीन केन्ना प्रसाद खाल पळय ते एज इट इज फॉर्मारी ग्रहण केल्ले कसले विचार करनशी कसले ताजे अपमान करनशी काय नशी सीधा घेतले
ताजेच फायदो मेळटा. तुम्ही लोकांना केन्ना हे मीठ ना, मिरसांगी ना, चेप्प आसा, तीख आसा, आनीक अत्रेक म्हळ्यार अशी सांगच्या गेलेली ना, पूण तातूंत तांणी फॉल्ट फायंड करचे, आवड ना म्हणून ताचेच एक अनादर केलो. म्हणली खातीर तांकां ताजेचे फल मेळ्ळें. म्हणा पळय हांगा आमी देखून घेवका की केन्ना प्रसाद म्हूण आसा तेन्ना आमी ताजेचे एक पंता देवान खाल्ले तो प्रसाद जाले न्हय, ताजे नंतर आमी ताजे बदल्यान त्रुटी ताजेच फायंड करची न्हय. वी आर नो वन टू फायंड फॉल्ट्स इन दॅट. कशी जावो, सम जावो, सम जायना अशी उरप, ते आमी घेवका म्हळ्यार ताजे आमी रिस्पेक्ट करका. आतां आनीक प्रसाद खावपा जाल्यार म्हळ्यार घेवपा जाल्यार उलयता उलयता हे बायल मनशी बदलला, त्या बायल मनशी बदलला, गप्पी मारता मारता तशी जेवण जेवची न्हय. रिस्पेक्ट घेवपा, रिस्पेक्ट करका. आतां केन्ना म्हणटाची कृष्णान तागे प्रसादान अंतर ना म्हणून ताजे अर्थ कसो की आमी देवा मुखार आशिल्ल्यार आमी केन्ना व्हडोडान उलोवचे, जेव्हा कोणाले मस्कर करचे, जेव्हा कोणाले बद्दल वायट उलोवचे अशें पुरा करतावे ना. तशी आमी रांदप करता जाल्यार बी आमगे भावन कशी शुद्ध उरका, तशी जेवण करता जाल्यार बी एकदम सायलेंट उरका. आनी आमी कसल घेता आसा पळय ते इतले चंद कोण घेवन कृष्णा तो रूप म्हणून कोण आमी ग्रहण करता. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान कसं म्हणलें की आमगे मनुष्य शरीर दिलेलं आस पळय हे एक देवस्थान जर आशिल्लें आसल्यार आमगे भितर देव आस म्हणून आपल्याक देवस्थान न्हय, ताजेचे कन्स्ट्रक्शन स्ट्रॉंग उरका जाल्यार आमी हे प्रसाद ग्रहण करता अशें म्हणून एक उतर तांणी सांगिल्लें आसा. तशीच हे सायलेंट मोडान खाल्ले अर्थ कसले ते आमी पळयताची ताजी आनीक हेल्थ बेनिफिट्स बी आसा की म्हळ्यार आमी खाता खाता जर उलयता गेल्यार खांक येवचे शकता, कसले प्रॉब्लेम जावचे शकता, समज डायजेशन बी जावचे शकता ओडोडान म्हळ्यार फास्ट फास्ट गडबडीन ते पुरो आमकां आमगे शास्त्र समरितीन सांगून दिता आसा की खावचे वेळार आमी उलोवचे कना, चेन्नायन ऑनर करता, ताजे सम्मान करून खावका अशें म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. तशीच भगवद्गीतेन तूं 3रे अध्यायान तूं 13वे श्लोकान आमी केन्ना खावचे उत्ता ते प्रसादा शिवाय विंगड कसले देवा केन्ना आमी धरयलू ना, ताजे शिवाय आमी विंगड वस्तूचेर पळोवचे कना म्हणून. जर खाल्यार ते आमी पाप खाता असा म्हणून. आजकाल आमी जगान पळयताची की इतली मनुष्य असंतुष्ट आसनवे, दुःखी सूख म्हूण ताका खंय मेळनाशी दिसता. सोदता उरता तो सूख आनी सगळे कडेन सोदता उरता, ताका गोतून गोतनाशी मस्त तो पाप करता. असं सानो सानो पाप करचे सुमार येतात. तू जर ताजे सम्मान करचे जर जायना प्रसादाचे, ताजे एटलिस्ट अपमान कुणी करनाका, अनादर कुणी करनाका. ताजे अर्थ कसले सुमार लोक कसं करताची प्लेटान घेतले खाण, जेवण घेतले खाण शेकून खावच्या खाले अशी कचरांत उडोवन सोडली. एक तर वेस्ट करचे जाले मात कितलो अपमान करता. आतां केन्ना म्हणटा की हो कृष्ण म्हणून आता मी जर कृष्णाक बद्दल अपमान केलेल्या वारीच्या कचरा डब्यात घाल्यारी होय की नाही, तेन्ना मस्त काळजी घेऊन घेऊन जेवण करचे. जेवण म्हळ्यार देवाल प्रसाद केन्ना घेता आमी कितले जाव कपडे तितले घेवका. अशी न्हय की हे आवडले म्हणून ते चड घेतले, खीर आवडली म्हणून आनी चड घेतले, आनी हातूंत रांदई बेगीन आनी कस की कमी मिठाकण चड आसा कमी आसा म्हणून ते कमी घेतले. तशें करता न्हय, समान प्रमाणे घेवका, रिस्पेक्ट घेवका, चंदायन घेवका. एक सांजचे 5 टायम आसा राजसूय यज्ञ आमगेल कोण तो युधिष्ठिर महाराजान एक राजसूय यज्ञ म्हणून केल्ले आमगेले लास्ट टाइम जरासंधाल काणी वेळेक हे बद्दल डिस्क्रायब केली. हे राजसूय यज्ञ ताण कसले केले की म्हळ्यार सगळे सृष्टींत कोण आसा ताका कृष्णान महत्व कळचे खातीर, कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हणून कळचे खातीर ताणें दवरिल्ले यज्ञ. तेन्ना कशें जाता देवी देवता सगळे ब्रह्मांडांत सगळे लोक ताणें आमंत्रण केलेली उरता आनी कृष्णान महत्व कसं सांगचे खातीर ते यज्ञ दवरिल्ले उरता. तेन्ना कशें जाता पयली शिशुपाल एक्सेप्ट करना तागेले कडेन तशी वध जावन गेली आसा. ताजे मागीर केन्ना जेवणाची वाडची प्रश्न येता तेन्ना पयली कृष्णाक ऑफर करता म्हणचेले, ताजे मागीर सगळे लोकांक वाडची करचेले. सगळे लोकांन वाडटा सगळे राज्य सहमत जावन उरताची तांगेल्या गांवांतले सगळेपणे प्रसाद पावता म्हणचेले.
तेन्ना कृष्णालो एक शंख आसा आमचो लोकांकूच पंचजन्य शंख म्हूण आसा न्हय तेन्ना कृष्णान कसं म्हणटा की केन्ना हे राजसूय यज्ञान तूं केन्ना सगळे लोक प्रसाद घेवन संतुष्ट जाता पळय तेन्ना हे शंखांतल्यान ध्वनी आवाज येताले म्हणून उरता तेन्ना युधिष्ठीर महाराज जायता म्हणटा सगळे लोकांक हे वाण जालें नवे जेवण कोण जालें नवे तरी सुद्धा आवाज येयना शंखांतल्यान कशें कसं बाबा कृष्णाले वता कृष्ण अशी आवाज येयना ध्वनी हे शंखांतल्यान तेन्ना कृष्ण म्हणटा पळय तूं तपास कर कोणाले पण एक मनुष्य ताका जेवण मेळिल्लें ना म्हणले खातीर अशें जालें उरचें म्हणटा तेन्ना सोद नापडे पळयल्यार एक शूद्र मनुष्य आशिल्लो खंय ताका जेवणा मेळिल्लें ना म्हणून उरता फुडें ताका आपयलें म्हूण जाता ताका आपयता आनी ताका वाडटा म्हणजे सगळे नमुन्याचे रांदप कितले सुमार नमून मिष्टान केली उरता सुमार नमून रांदयो करी सगळी नमून सुमार नमून केली उरता ते ताका वाडटा म्हणजे तो कसो करता वाटलीन तूं वाटली दिली नवे सगळे मिक्स करता शीत दाळी तय भजे जाले रांदई गोडशे सगळे तातूंत मिक्स करून जेवण करता जालें आणि हे असल नमून मिक्सर कोण घेनो रुची घेन अशी खावची पडत द्रौपदी आश्चर्य जाले अय्यो कसं नमून बाबा शूद्र जातीचे म्हणून ती कितकी हाका कसले जेवण करची बी तितली बी बुद्धी ना असल अशी कोण कोण खातावे शीतांत न्ही कोण रांदे घाल रांदयीत आनी कोण गोडशेनी घाल कोण हो खंयची खावची तरीक म्हणून अशी ती मनांत मारल्याच आसा नीच लोक नीच बुद्धी अश म्हूण खाली लेखता तो मनुष्य जेवण करता चंद्रकोन वत म्हण जालें तरी सुद्धा शंख वाजिल ना तो एक उपास आशिल्लो न्हय तरी सुद्धा शंख वाजिल ना आतां कसं जालें म्हणून विचारता म्हण जालें युधिष्ठीर महाराज तेन्ना कृष्ण हास्य सुरू करता म्हणटा की जेवण सगळो लोकांनी केलें वय मात कोणान की एकल्याले जेवणाचेर शंका केलेली आसा म्हळ्यार तागेले अपमान म्हणटा पळय तशी तागेले जेवणा वयर अपमान केलेली आसा ताजे खातीर मे बी आतां तो कोण आयिल्लो आसा पळय तो शूद्र तागे बद्दल तो नीच जातीचे आसा म्हूण तागेले बद्दल कसो की मनांत विचार केल्या की अशी कसली वायट लेखील आसा म्हळे खातीर हो शंख वाजिल्ला म्हणटा तेन्ना द्रौपदी तुरंत म्हणटा वय कृष्णा हांवेची मात्र ताणी जेवण केलेली पळोवन म्हाका आश्चर्य जालें हो कसलो मन वेस हो कसलो म्हणून जेवण करची तरीक बाबा म्हणून म्हाका अशी विचित्र दिसच्या लागली म्हणटा तेन्ना जायत एक काम कर तूं ओपास ते मनशा आपण हाड आनी वाड म्हणटा तेन्ना सम्मानपूर्वक ते शूद्राक आनी परत आपयता म्हण जालें आनी ताका वापस वाडता म्हण जालें आनी वापस तो येता आनी वापस कशी पयलीं घालील पळय तशी पुरा मिक्स करून जेवण करता जालें सगळे लोक पळयतात ताका आनी ताका विचारता की हे कसं नमुनो अशें कसले तुमी जेवण केलें म्हणून आमगेली एक क्युरियोसिटी आसा सांग तेन्ना तो मनुष्य भले जातीन शूद्र उरच्या फाव आसा मात्र कसं म्हणतोस की पळय रुची घेवन खावची कोण अधिकारू फक्त कृष्ण आसा हांव एक सान मनुष्य हांव तागेले दास म्हाका रुची घेवची ते मेगेली आमी म्हणटा न्हय आमी आमगेले तोंडार जिबे रुची खातीर म्हणून आमी ताजे खातीर हे जेवण जेवची न्हय रिस्पेक्ट करता तेणे कशी ताण खाली आसा ताणी खंयची प्रमाणान घेतिल्ली आसा आमी ते रितीन ग्रहण करता म्हूण तो तांकां उपदेश दिना तो म्हणटा ताण खंयचे रितीन ग्रहण केलें आसा पळय तशी हांव घेता आसा हांव ताजेची रुची कशी आसा म्हूण हांव ताजेची अधिकारी न्हय म्हळे खातीर हांव कशें जेवण केलें म्हणटा तागेलें तें उतर आयकून थंय सगळेची पांडवांक कितले दोळे उदायत की आमी हांगा कृष्णाल भोगता हांगा इतलो राजा हातूंत बसून सुद्दां आमकां हे एक्चुअल ज्ञान कळिल्लें नाशी आनी तूं इतले सान मनुष्य सान कुलांत जन्मल मनुष्य सुद्दां तूं कितलो व्हड ज्ञान आसा म्हणून ताका अगदी बेजार जाता आनी ताका माफ मागता म्हूण जालें केन्ना माफ मागताची आनी केन्ना जाता तेन्ना तो शंख वाजता
म्हणून आपण पळयाची प्रसादाची आमी केन्ना कशी गोत्तून गोतनाशी मनान सुद्धा केन्ना अपमान केल्यारी बी ताची कशी हे जाता म्हणून म्हळ्यार कसं म्हणटा सांग कशी फायद आसा ताजे नुकसाण बी उरता म्हणून तेन्ना कडेन युधिष्ठिर महाराजाले राजसूय यज्ञ पूर्ण जाता अशी हांगा आमकां शास्त्रांत मस्त कणेन मस्त वर्णन म्हूण आसा. आता आमकां देवाना जीब दिलेली आसा. आमकां सांगताच की 2 उद्देश आमकां जीब दिल्या. एक मनुष्य न्हय आमी आमकां मनुष्य म्हणटाच न्हय देवाल नाव घेवच खातीर का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देवाल नाव घेवच खातीर का आनी देवाले प्रसाद खावच खातीर ना की लोकाल बद्दल वायट उलोवच खातीर म्हण असल खंयचे खातीर न्हय ते आमी याद दवरून घेवप. तशीच हांगा अशी सांगिल्लें आसा की आमी थोडेशे बेनिफिट्स आयकुचे म्हणून जर केलेली आसल्यार याची 3rd चॅप्टरांतूची प्रभुपदान 14वेची वर्स खंयचे आसा ताजेचे पर्पटांतू तात्पर्यांतू अशी सांगिल्लें आसा की आजकाल आमगेले आता कोरोना बेगीन डाऊन जाल्लेले आसा. नवीन आनी कोरोना येवची लोक उलयता आसाची. आता 2 वर्स पयलीं कोरोना न्ही आशिल्ले तशीच सुमार मने एपिडेमिक डिजीज आयकून आयिल्ले आसना तेन्ना केन्ना एपिडेमिक डिजीज केन्ना ताजेची हल मेळटा म्हळ्यार केन्ना ताजे एक वॅक्सिन येता ताजे नंतर लोक आरामात ना जाल्यार आमी पुरा लोक मास्क घालून भोंवता आशिल्ले 2 वर्स पसून घरा भायर वच म्हळ्यार भित्त आशिल्ली केन्ना आतां मास्क केन्ना वॅक्सिन घेतले आतां आमी बिंदास भोंवच्या लागल्या भोंवच्या सुरू केलेली आसा वय की न्हय. तशीच केन्ना आमी कृष्ण प्रसाद केन्ना घेताची कृष्णाल प्रसाद केन्ना आमी घेताची तेन्ना आमकां हे खंयची भौतीक कंटॅमिनेशन आसा पळय ताजी खंयच्यान आमी दूर उरताची म्हणून ते आमकां इफेक्ट करचे जायना ते एक मुख्य हाजेच बेनिफिट. हांगा अशी पसून सांगिल्लें आसा की खंयचे ब्रह्मवैवर्त पुराण म्हणून आसा तातूंत अशी पसून म्हणिल्लें आसा की तुमी 60,000 वर्स पसून कितले तपस्या केलेल्याचे खंयचे फल आसा ते फक्त डिवोटीसा वट्टू बसून तुम्ही प्रसाद ग्रहण केल्यार तुमकां ताजे तितलो फायदो मेळटा म्हणून आपण विचाराचे आमी लेखताची की प्रसाद घेवच्यान तुम्ही म्हळ्यार मेन म्हळ्यार आमकां विश्वास म्हणून ना आमकां खावन गोत्त आसा मात ते आमगे भितर ताजे कसकसल परिवर्तन आमी खावन खावन मोटे बारीक जावचे तो फरक बदलने आमगे मानसिकता प्रसाद खाल्यार आमगे मानसिकता आमगे अंडरस्टँडिंग आमगे कॉन्शियसनेस कशी चेंज जाता ते आमकां कळना. आमगे हरे कृष्ण इस्कॉनाचे सुरवात खंयची आसा प्रभुपदान हे एस्टॅब्लिश केली मेन प्रसाद वितरण कोरूची आज बी फूड फॉर लाईफ म्हणून आमगे इस्कॉनांत संडे फिस्ट तर संडे लव फिस्ट म्हणून संडे फिस्ट ऑल ओव्हर वर्ल्डान तितले फेमस आसा. फक्त प्रसाद घेवन लोकांक परिवर्तन जाल्लें आसा. एक पंता हरशी येवन खातलो तो फ्री मेळटना इस्कॉनांत संडे फिस्ट म्हळ्यार फ्री मेळट म्हणून एक लेबल लायिल्लें आसा तितलो फेमस. एक पंता येता 2 पंता येता 3 पंता येता कडेन हुगूर हुगूर तो दिसता पण देवाल नाव घेतल्यार कसं वायट जाता देवाल नाव हात पांय पडून घेता तो हुगूर हुगूर ताका कॉन्शियसनेस कशी चेंज जाता म्हणून ताका गोतूरना. तशीच ह्या फायद्यान तू सनातन गोस्वामीन अशें सांगिल्लें की आमी सकाळी आमी देवळा वता न्हय सगळे लोक आमी देवळाक थोडे लोक सदां वचचे फाव आसा थोडे लोक आठवडे 1-2 पंता वचचे थंय तीर्थ घेता न्हय आमी हातान तीर्थ घेवन पिवन अशी माथ्या लायताची आमची सगळे लोकांक करचे ते बाय डिफॉल्ट आजकाल सांजचे उडोवप आमी म्हळ्यार अशें करचे पिवचे अशें करचे मात ताजे कसं लायक करता म्हणून आमकां गोत ना. व्हड पंता लेखचे पाव पुसचे खंय कितें म्हळ्यार काय माथ्या पुसून घेता म्हणून आमी लेखी उरचे पाव आसा. मात्र अशी केल्या खंय की आमगे पोटान तुटले न्हय मात ते लागल्यार बी ते देवाल चरणामृत न्हय ते आमगे अनेक म्हणटा पळय 1000 घटल्यान पाप नष्ट करता खंय आमकां गोत आशिल्ले ते की आमी दिसा एक थेंब तीर्थ न्हय कसले उदक म्हणून लेखताची ते उदक न्हय नॉर्मल उदक न्हय ते ताजेन आमगेले अनेक आमकां पयले म्हळ्यार हाजे विश्वासूच ना. 1-2 थेंबे
पवित्र उदकान अशल परिवर्तन जाता म्हणून आमगेले अनेक पाप केन्ना आसा ते नष्ट जाता आसा अशी इतलं ताजेचे म्हळ्यार महत्व आसा की आम्ही लेकी भायर म्हणटा पळय आमची डायजेस्ट जायना म्हणटा पळय तसो नमून आमकां हाजे बद्दल सुमार नमुन्याचे फायदे आसा सो आनी हाजे वयल्यान आमी ऑफर करचे बद्दल आमी म्हणटा आशिल्ले की कशी ऑफर करता केन्ना आमी रांदप कोण जाले पहिले याद दवरून घेवपाक वासरी केन्ना रांदप करता देवा खातीर म्हणून आमी रांदप करता म्हणजे आमगे वासरी खंयची आसा एकदम साफ सुथरी म्हळ्यार चकक कोन्न दवरिल्लो अशी न्हय की ते रात्री खाण खंय स्की पडिल्लो आसा कोणाल की जेवण म्हळ्यार घासची आयदन आशिल्ली बी थंय सिंकान तसं पुरा कोण न्हय चकक फुटक कोण आशिल्ले थंय आमी रांदप करता न्हावन बायल मनशां म्हणा कारण देवा खातीर रांदप करता आसा अशें न्हय की न्हिदांतल्यान उठले ब्रश केले वचून घेवन रांदप करची न्हय सकाळी वेळ जाता म्हण तसो नमुने न्हावन बीन देवाल पूज करून ताजे नंतर वासरी पाय दवरता ते थोडशे आमी याद दवरता रांदप केन्ना करताची आमकां तोंडांतल्यान म्हणचे जाले अगदी बस्ट देवाल नांव घेता फुडें नाजाल्यार मायनर एक साण टेपू हरे कृष्णा धून म्हणा कीर्तन म्हणा भागवतमाच क्लासाच म्हण खंयसरय एक टेप चाल करून दवरून आमगेले कानांत कसल वचका सांगा कृष्णाल बद्दल कृष्ण कथा वचका जो कृष्णाल नांव घेतिल्लो तेन्ना आमगेले कॉन्शियसनेस कसो जाता सांगा शुद्ध उरता आनी ते प्रसाद समजता आनी ताजे नंतर सगळे खाण करून आमी खंयचे ते आमी भोग तयार जाता ताजे वयरी तुळशी पत्र दवरता म्हळ्यार तुळशी पत्र शिवाय देव गोतास की ग्रहण करना म्हणून गोत आसा तशीची देवा केन्ना दवरताची आमगेले उद्देश अशें उरचो ना की आमकां एक सांगल्या नव्या शास्त्रांत तूं आज तर माताजीन क्लासान सांगल्या फाल्यां तुळशी पत्र दवरले काण घेतले खाल्ले तशी न्हय देवा खातीर सेपरेट प्लेट दवरता त्या प्लेटांत ऑफर करना फुडें आतां आमकां म्हणा एक तांदूळ पिवचे कितलो वेळ लागता 5 मिनिट लागता 10 मिनिट लागता कितलो वेळ लागता जेवण करचें म्हणा 15 मिनिट लागता कितलो वेळ लागता एक खाली ग्लास दूध घेवपाले 2 मिनिट लागता 5 मिनिट लागता कशें ते कशें आमकां खावपा जाल्यार कशी लागताची तितलो वेळ देवाक बी लागता म्हणल्यार अशी न्हय की बाई देवा दवरले 2 मिनिट भितर काण घेतले फॉर्मेलिटी केली हांगा फॉर्मेलिटी देवळा दवर देवस्थान केन्ना आतां आमी आयकताची वृंदावनांत आनी तर दवरल्या एक तास दवरताची 56 भोग आनी उरता नंतर एक तास पूर्ण दवरताची अशी नॉर्मल 20 मिनिटां 15 मिनिटां दिवसाच 10 मिनिट काय नाही जाल्यार 5 मिनिट पुणे आता ऑफिसा लोक म्हणटा अयो देवा 20 मिनिट आमी दवरच्या बसल्यार आमकां ऑफिसा पावच्याक वेळ जाता बेगीन सकाळी उठा न्हय कोण उठनाक म्हणटा सबंद दिवस कडे काम करचे आस न्हय पुरो तितलें जाल्यार न्हय देव म्हणटा 5 मिनिट पुणी दवरा ताजे नंतर मिक्स करा आनी मिक्स करून जाल्या नंतर खंयचे देवाल आयदन खंयचे आसा खंयच्यात ऑफर केले ते पयलीं धुवन ताजे नंतर जेवणाक आतां तशीच ऑफर करपाक अशी दवरची पळय आमी आयकलें की देव भावने पळयता देव दोळ्यान आमगेल्या तोंडान न्हय जाल्यार देव दोळ्यान खाता बी जाले तशीच देव कानानू बी खाता म्हळ्यार अर्थ कसले आमी खंयची मंत्र म्हणटाच पळय ऑफरिंगा वेळार भावने पुरती ते देव नोटीस करता पहिले आमी जर इनिशिएटेड असल्यार दीक्षा घेतिल्ली आशिल्ली असल्यार आमगेले गुरु मंत्र पयलीं म्हणटा सपोज आमगेली दीक्षा जर जालेली नाशिल्ली असल्यार श्रील प्रभुपदाल मंत्र म्हणटा प्रणाम मंत्र खंयचे आसा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय हे पहिले प्रभुपदाल मंत्र म्हणटा ताजे नंतर चैतन्य महाप्रभू मंत्र म्हणटा खंयचे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाय प्रदायते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे विषय नमः तशीच ताजे नंतर कृष्णा खातीर राधा कृष्णाले ताजे खंयचे नमो महावदन्याय जाले नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगद्रहित कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे तिन्ही मंत्र तीन पंथा हुगूर कोण चंदाईन म्हणका अशी न्ही की अगदी स्पिडान म्हणले दवरले घंट वाजयली घेतले तशी चंदाईन आचमन करून दवरन आनी देव
मर्यादा बी करतात. आमगे मुखार आम्ही जेवण करता जाल्यार कोणान येवन येद्रा येवन रावल्यार आमकां आवडटलें ना न्हय तशीच देवा मुखार केन्ना आमी दवरता परत बंद करून ऑफर करता. त्यानंतर तिने हे मंत्र चंद कोण म्हण घेऊन कडे कसले आमचे त्रुटी जात म्हणून कडे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद ते म्हणा शिव हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून थंयच्यान आमी उदकांकडे तशीच कितले वेळान जाता त्यानंतर आमी घेवपा म्हणजे हे एक पद्धती. ताजे अर्थ आता थोड लोकांक पंची पद्धती म्हणून गुर्तू ना आनी आयकलेली ना तेन्ना तांच्यान कोण खाली दवर तुळशी पान दवर न्हू देवा हांव तुका ऑफर करता आसा म्हगेल हे भोग केलेलो तू एक्सेप्ट कर कसले चूक जर जालेली असल्यार म्हाका माफ कर अशें म्हणून बी म्हळ्यार बी देव स्वीकार करता. खाली महामंत्र म्हळ्यार बी जाता. केन्ना आमी जेवणा दवरताची तेन्ना इतले नमुने खाण करप पोट्टू थोडशे मिठा करणं आणि लिंबियो दवराचे. आता आमकां आमी केन्ना जेवणा बसताची आज किंवा बामण बायली म्हणचे शकता आज मीठ उणी नवे अशें म्हणचे शकता रांदे तू आनी एकत्र थोडशे मिठा कण हाड गो म्हणटा जो आज तिखसाण कमी जो अशें कसं जाल्यार म्हणचे शकताची. थोड लोक बायल कोण भिताची ते बामण काही म्हणनाची तांणी ओगी चुपचाप घेताची तो विंगड प्रश्न ना जाल्यार जेवण करता म्हणचे शकता आज कितें थोडं आनीक आयरनिकली बी उलयतले आसाची आज मिठांत हे घाले की शीत घाले की शीतांत मीठ घाले म्हणून कळना म्हणटा पळय तशी बी उरताची तो विंगड म्हणो. पण अशी म्हणची कितें की म्हळ्यार ते जर देवाक जे आमी पयले जर दवरिल्ले आशिल्ले आसतरी ते आमगे जेवणा बशिल्ले आसाची तेन्ना आमी थोडे वाडल्यार आमगेल्या प्लेटांत आनीक हातान वाडचे ना. मिठा कण जरी असल्यार हातान वाडचे ना चमच्यान वाड. त्यामुळे खंयच्यान तू उण जर असल्यार घेवचे जाता आनी चड जर उरचे साध्य ना नवे ते आमी लेखून घेऊ. आमी आमगेल कशी रुची बद्दल विचार करता पळय तशीच रांदप करतले देवा खातीर कमी बरे करून रुची वाडका ते बद्दल आमी लक्षांत दवरता. सो हांगा तशिले थोडशे हे उरता मात कशें जाता सांग आमी लेखताची की हे नवे तांतू कसो भारी व्हड गोत तशिले विशय अशें म्हणून आमी लेखून दिता. सो थोडशे आमी असो पॉयंट आज आयकून घेतले. आनी रांदप केन्ना आमी करताची तेन्ना अशें म्हणटा की 4 नमुने खाण उरता पळय ते आमी देवाक दवरका इफ पॉसिबल. खंयचे एक चापचे चिवचे पिवचे आनी लिकींग कसं म्हणटाची लिकींग म्हणजे कोंकणीन कसं म्हणतात बाबा लेवचे त्याची म्हाका थोडशे वस्तू वर्ड्स उलोवचे म्हणजे जायना. सो तशी 4 नमुने खंयचे आसा ते आमी प्रयत्न करून दवरका अशें म्हणून म्हणिल्लें आसा की खंयचे आमगे ल्हानपण खंयचे आसा एक चिवची जाले लेवची जाले असो म्हणत आंबोण चिवचे अशें कशें लेवचे म्हळ्यार लोणच्यांनी आयले ते आमी सांगता म्हण आमी सगळे बायल मनशां तर गोत्तू आशिल्ले बायल मनशां दाल मनशां कितें आजकाल सगळे लोकांक गोत्तास की खंयची वस्तू कसो जाला म्हणून सांग दोन शिकून घेवन आसात असं पण खाण दिवसान तू एक आयटम कोणी अशी ऑफर करका म्हणून अशें आसा ते थोडशे आमकां हे याद दवरता. तशीची आमी केन्ना ऑफर करची तक आयकले केन्ना आमी जेवणा बसताची केन्ना ऑनर करता म्हणटाची तेन्ना आमी ताजे खातीर कमी देवान आमकां हे मंत्र दिलेले आसा. एक्चुअली भक्ती विनोद ठाकुरान महाभारतांतल्यान जी काडिल्ले आसा ते ताका महाप्रसादे गोविंदे म्हणून आमकां आमगेले वैष्णव हातूंत बी आयिल्ले आसा म्हणा कसं म्हणटा सांगता तूं वैष्णव भजन बी ताजी हे डिटेल दिलेली आसा. मात्र हे महाप्रसादे गोविंदे म्हणून आमी म्हणटाची तेन्ना आमी ताजी डिटेलान म्हणटा की महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवर्तम राजन विश्वासने वत्यायते शरीरा विद्या अशी म्हळ्यार ते आमकां कसो याद दिवयत की म्हळ्यार हे जेवण कण आसा आमगेल खातीर न्हय आमगे जिबेचेर बेगीन कंट्रोल दवरका सगळे वस्तू आमगे जिबे सकाळी जेन्ना आपण दनपारा आज कसले जेवणा करचे दनपारा जेवण जेवचे रात्रीचे आज कसले करचे अशी पुरा विचार करण्यात पळय ताजे बद्दल कंट्रोल करून आमगेल मेन उद्देश देवा खातीर आमी भक्तीन मुखार हाडोवचो प्रयत्न करका ते विचारान आमी करका. आनी हांव हे खावचे मागीर काय डिजर्व करना
अश म्हूण आमी लेखून घेवका ताचे खातीर हे पुरा आमकां हे भजन दिलेलें आसा आनी ते म्हण केन्ना आमी प्रसाद केन्ना घेताची ताजी रिस्पेक्ट करपाची ते एक संपूर्ण रितीन ताजे रिस्पेक्ट केलेल्या बरें जाता. प्रभुपदान आमकां एक 3-4 पॉइंट दिली जाता की आमचे प्रसादा वयल्यान ऑफकोर्स आतां हे टायम आय डोंट नो मे बी 10 मिनिट्स उरच्या पाव आसा सो क्विकली हांव म्हणचे प्रयत्न करतली की प्रसादाचे महत्व कसं ताचे खातीर आमकां प्रभुपदान हे प्रसादाक महत्व दिल्या की फर्स्ट ऑफ ऑल सांगितलं की म्हळ्यार प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार इज अ फंडामेंटल स्ट्रँड ऑफ प्रिचिंग म्हळ्यार ते केन लोक केन घेताची तांगे कॉन्शियसनेस चेंज जाता म्हणून आता आमी कशें आयकून आयलां प्रवचनांतू की आमी खाण म्हूण अशी विषय आसा जेवण जेवचे ताजे बद्दल आमी सम्मान करता म्हणून तशें आमगे कॉन्शियसनेस केन चेंज जाता ते एक पहिले मेन उद्देश तशीच ते आमगेले सिक्रेट वेपन प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन खंयचे आसा ते सिक्रेट डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार सिक्रेट वेपन म्हळ्यार अर्थ कसो जालें कशी आमी ताप आनी आयल्यार आमी पॅरासिटामॉल घेता न्हय आमगे भितर कशें परिवर्तन येता म्हणून कळना पळय तशीच हे केन्ना प्रसाद वितरण आमी लोकां वाडता वताची मात्र तेन्ना आमकां कळलें ना की तांगेल्या हातूंत कशें परिवर्तन येता म्हणून सो इट इज अवर सिक्रेट वेपन कडेन थर्ड अशें म्हणिल्लें की प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन मीन्स गिविंग कृष्णा टू अदर्स म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार आम कृष्णा प्रती लोकांक सुमार लोकांक कृष्ण म्हळ्यार कसो म्हणून गोतना हे रुपेन बी कृष्ण येता म्हणून केन्ना गोतना कृष्णा बोटून तांकां चड लागी हाडयता म्हणटा पळय तशें करून आमी प्रसाद तांकां वितरण करून लागी हाडोवचे प्रयत्न करता. आनीक हांव सांगचें विसरलें म्हळ्यार वाडीची बद्दल हांव सांगचें विसरून गेलें आमी जेवण ऑफर भोग करचे बद्दल सांगले आमी घेवचे बद्दल जालें केन्ना कोण वाडचे आसा ते बद्दल एक सांगचें विसरलें आनी ते एक मस्त इम्पॉर्टंट पॉइंट केन्ना कोण वाडतल आस पळय ते मनशान पयलीं जेवण कोण बशिल्लो उरता म्हळ्यार प्रसाद घेवन बशिल्लो उरता पयलेचे उसूल खास करून देवळांत आनी आशिल्ले आसल्यार कसो जालें की म्हळ्यार तो जर मनशाल जर पोट भरील आशिल्लें आसल्यार पळय तागे बुद्धी बेगीन विंगड उरता ना जाल्यार एक कोण घेवचे 2 पंता जेवा 3 पंता आयल्यार म्हणटा अयो बाबा हो इतले पंता घेवन आसा मागे खातीर उरतल की ना असो म्हणून पुरा विचार येवचे शकता ताका ताजे खातीर एक आस पळय वाडका जाल्यार म्हणटाची सिनियर लोकांना वाडका म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार तांगे बुद्धी तशी समो उरता म्हळ्यार तांगे फोकस समो उरता म्हणून आनी कितले लोकां तूं चड दित पळय तूं जर पयले पंता वाडो चवथे पंता वाडो ते खंयचे पयले पंता वाडका जाल्यार खंयची तुमगेली भावन उरता तेची भावनेचेर चवथे पंता पळय वाडका अशी न्हय की अय्यो बा कितलो खाता हो मनुष्य हो कितलो खाता असल म्हणून विचार येवचे ना घे अशी म्हणून वाड केन्नाची लोकांक वाडका जाल्यार तांगे प्लेटा टच करचे ना वयल्यान वाडका आनीक आमगे घरांत सोयर येताची सगळ्या लोकां घरांत सोयर येता नेवे घेयाच म्हणून आग्रह कोण वाडचे पळय तशी करचे ना मोग बरो हो मेगेल भाव हो मेगेल भयणी कुळारच्यान आयल्या आनीक आयल्या जेव्हा कोणा सोयर येयल्या मैत्रिणी अगदी लायक कोण हे डिशी करता म्हणून वाडची आस पळय बरोबर तो जाय जाल्यार ती जाय जाल्यार घेता न्हय ती जाय आशिल्ली अपमान करचे ना आमी प्रसादाक केन्ना अपमान करचे ना अशी न्हय की चड देल म्हणटा की ते चड कृप मेळटा अशें न्हय पोट वायट जातलें ते मनशाल चड खावन तांगे मनशाल कॅपॅसिटी कितलो आसा तितले घेतले न्हय तेन्ना वाडका जाल्यार थोडे थोडे करून वाडचे जे आशिल्ले खंयचे जावपा दुसरे म्हणटा विचार येता हे वाडनेवे अशें म्हणून विचार येता पण आनीक घे म्हणून आमी करता पळय ते मनशाल गळ्या वयर पुसून हांग पुसून आयलो उरता अय्यो बा नाक्का नाक्का म्हळ्यार बी आमी म्हणटा ना 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 घे अशी करचे नच ते याद दवरचे आमी आयकून बी आमी विसरताची केन्ना म्हळ्यार आमगेले एक भावन उरता की आमी चड खावोया पण प्रसाद केन्ना आमी म्हणटा सम्मान करता नाईन कर म्हळ्यार ताजे अशिल्ले कोण घेवनाका की यो हे मनशान पळय आमी जेवणा पयले आनी आमकां विचारले ना एक म्हणटा वाण घेवन ओगी बसले तशें म्हणल्यार ना तांकां बी जाल्यार बेगीन प्रसाद बद्दल प्रवचन दिया तुमी सुरवेकाचे वायट कोण तांणी बी रिस्पेक्टफुली घेताली मात्र ते
आम्ही बी कोणाला घरा घेताची वताची त्यांना आम्ही अतिशय खावच्या नच त्या बी याद दवरत्या. आम्ही केन्ना आमगेर घरा प्रसाद म्हटल्यार लोकल घरा बी प्रसाद खाता न्ही दिता न्हय थंय बी आम्ही रिस्पेक्ट जाऊ तितले घेऊ का. अशी नाही की ह्या वस्तू आवड म्हणून 4 वाटली घेतली 4 पंता 3 पंता घेतली तशी कशी 1 पंता जाव कशी तितली घेऊन घेऊन बसायची चंदायन बसून घ्यायची. ताका हे म्हाका ते सांगचे आशिल्ले सॉरी मना वायट कोण लेखून घेऊ नाका जी पण आमगेले एक हॅबिट उरत नव्हे ते आम थोडशे एक पंता आस पळय लक्षात दवरता. सो हांग प्रसाद डिस्ट्रीब्युशना वयले आमी सांगता आशिल्ले की हा चौथे पॉइंट प्रभुपदान कसं सांगितलं की म्हळ्यार हे प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन इज गृहस्थ धर्म खंय. पहिले आम्ही कसं ऐकले प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार फंडामेंटल स्टँड ऑफ प्रिचिंग आमगे प्रचाराचे खातीर आमगे प्रचार म्हळ्यार कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचारा खातीर एक म्हणून ऐकले. दुसरे ऐकल की आमगेले हे सिक्रेट वेपन म्हळ्यार तांगेले भितर परिवर्तन जात म्हणून ऐकले. तिसरेच आम्ही ऐकल की प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार कसं जालें ते आम्ही लोकांक कृष्ण दिता असा प्रसाद वांटले रे कृष्ण तांकां वांटता असा म्हणले का. चौथेच कसं म्हळ्यार इट इज गृहस्थ धर्म. गृहस्थ धर्म म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार आमी पूर्व कालांतोनी आयकले उरच्या फाव केन्ना गृहस्थ म्हणजे तांगेले घरा आंगणांत खंयच्याची कोणो येवो तो तांकां वाडता आशिल्लो. इतले पसून की गाय सुणो खंयची जीव जंतू असल्यार बी तांकां वाण घेवन कडेर पडता. आनी इतले पसून प्रभुपादान म्हणजे घरा भायर वचून बेगीन होडा न म्हणटा की कोणाक भूक बीक लागील आसवे कोणान जेवण करची बाकी आसवे तांकां वाडणू कडेन बसका म्हणून. म्हळ्यार अर्थ कितके म्हळ्यार आजकालचे ते उपयोग ना तशें म्हळ्यार लायन लागतली आनी आमचे कडेन साध्य बी जावची ना सगळे लोकांक हे ऑफर करचे. मात एटलिस्ट फक्त घरा आंगणात कोण आयल्या असं म्हणल्यार जेव कसले वेस्ट करनाशी आज थोडशे चढावती उरले. फाल्यां एकादशी आसा फाल्यां घेवचे येना म्हणून आमी ते फ्रिजान दवरून घेवन परां खावची तसं काम करचें नाचे. आज बरें कोण केल्या म्हणून जेवणाची केलेली आसना ते खंयचे जनावर आसा तांकां वचून घेवन गीत दिल्यार बी ते गृहस्थ धर्म जाता. त्याच्या खातीर काय म्हणटा न्हय आमकां गृहस्थ वैष्णव जाल्ल्याक मस्त तागे लेवल वयर कसं जालें म्हणटा म्हळ्यार तो तागेले परिवारा सहित हे सांसान मुई मोसू तांकां बी तांगेल्या बी खाणाची लक्ष दिता आसा पण ब्रह्मचार्याकडे गेले ताका त्या पुरो मेळना न्हय ते ताजे अर्थ अशें न्हय की जावका म्हूण घेवन घरा भितर मुयो जळ्यार हाडसूच्यो असो पुरो प्रयत्न करचे नाच. हांव म्हणजे उद्देश एक कितके म्हळ्यार जेव खाता खाता लोकोवचे तसले बी करचे नाजे तांगे खातीर एक बी काण दिवका. आनी वाटचे बद्दल एक हे बी हा 5वे एक पॉइंट एक सांगतात आनी सांगिल्लें की म्हळ्यार प्रसादम फॉर डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार तेन्ना पहिले वैष्णवाक वाडचे ताजे मागीर ब्राह्मणां वाडचे ताज नंतर सानचेरडू कोण आसाची सानचेरडू तांकां वाडका कडेरी म्हालगड कोण आसाची वरिश्ठ कोण वर्सान कोण तांकां वाडका ताजी मागीर घरा कडची बायल मनशान जेवण करचे. अशी न्हय की बायल मनशी भूक लागल्या म्हणटा पहिले बसचे न्हय तशी करचे घरातल्या बायल मनशान कडेर जेवणाक बसका त्या एक लक्षात दवरून घेवप. पयलीं कोणाक सोयरे आसा म्हळ्यार सोयऱ्या पयलीं वाडून जाले कडेन म्हालगडे घरा कडची कोण ऑफकोर्स पुरुशांक आनी सांचेरडूआक वाडून जाले आंबापा वाडून जाले कडेर ते बायल मनशा तो एक ती एक पद्धत ही हांव सांगिल्ली पद्धत न्हय प्रभुपादान सांगिल्ल्याची अशी म्हळ्यार एक हाजेची एक रिस्पेक्ट आसा. प्रसादाक बी आमी तितले रिस्पेक्ट करताची आनी आमी कडेन आमी केन्ना आमी कितले लोकांक डिस्ट्रीब्यूट करून आमी घेता पळय तितले देवा कृप आमकां चड मेळटा. अशी न्हय की आमी पयलीं खाली आमगे पोट पयलीं भरता म्हूण ते उद्देश न्हय तितले आमी डिस्ट्रीब्यूट म्हणटाची प्रसाद केन्ना आमी डिस्ट्रीब्यूट कितले चड जाता पळय तितले चड कृपा ते घेतलेली बी कृपा उरता प्लस देवा कृप आमचेचेर बी उरता. ते एक आमकां 5 पॉइंट्स प्रभुपदांच्यान कोण आमकां सांगून दिलेले आसा की ते एक पण एक मनुष्य प्रभुपदाले गेलेली खंय मुई आशिल्ली बर्फी बॉक्स घेवन घेवन गेले खंय ते तागेले सर्वंट ताणलेकले काय प्रभुपाद हे मुई पळोवन घेवन उडयतलो आनी कडेन हांव ते फापून आपूण घेतलो अशें म्हूण घेवन ताका मात्या विचारयले खंय. तेन्ना प्रभुपदान ते बॉक्स पळोवचे ओ मुई आसा वे खावो जाय तितले तांकां खावचे आशिल्ले खावो म्हूण घेवन उडय नाका म्हळके हांगा दवर म्हळके तो मुई खावन खावन कितले खातले ताजे उडील हांव खाता म्हळके. ते कामाचे कोण बुद्धी आस पळय ताका कसले करचे जालना अशी म्हण आपणे केन्ना
आमगे प्रभुपदाला केन्ना बाकीच इन्स्ट्रक्शन्स केन्ना फॉलो करता, नियमा केन्ना फॉलो करता, प्रसादा केन्ना प्रभुपदान इतलं महत्व दिल्लें आसा आनी ताजे बद्दल बी आमी तितले चंदाई ताका रिस्पेक्ट करता. आणि हाज नंतर आम्ही पळोवन घेवपा की अशी नाही की एक हे ऑर्डिनरी फूड न्ही लेखून घेवपा. आमचे कणे आमकां सुमार पण अशें की घरा कणे कांदो लसूण खायता उरताची आनी आमकां ते ऑफर करचे जायना वय तसल पुरो आमी देवाक ऑफर करचे नज, नॉन वेज ऑफर करचे नज, ते आमकां सांगिल्लें आसा शास्त्रांत की सात्विक फूड ऑफर करका, हे बाकी पुरो फूड ऑफर करचे नज म्हणून. आणि थोड पण आम्ही ट्रॅव्हल करता उरताची तेन्ना कसं करता तेन्ना आमगे बरोबर आम्ही कसं करता की म्हळ्यार थोडशी तुळशी पान केन्ना ऑफर केलेली तुळशी पान पळय ते आमगे भोवतू ट्रॅव्हलिंगा वेळार घेवन वचयता. आणि केन्ना आमी जेवणा बशी उरताची बसची पयले तेन्ना तातूंत श्री विष्णू श्री विष्णू श्री विष्णू म्हणून कडेन हे देवा याद करून महाप्रसादे गोविंदे म्हण घेवन तदनंतर आम्ही ताजेचे प्रसाद घेवचे अडना म्हणजे ते प्रसाद जाता. ते केन्ना अनिर्वाय केन्ना सिच्युएशन तितलें वर्स आसा फोर्सिबली आमी केन्ना खंयचो ऑप्शन ना तेन्ना मात्र आमी तशें घेवपा. वी शूड नॉट की आज फाल्यां आयतार फेस्टिवल आज भायर वचून जेवण करका म्हणटा तुळशी पान जेवका म्हण किशा घेवन घेवन वचून घेवन तशी खावचे बदल न्ही. फेस्टिवल केन्ना आसा भायर आयतार केन्ना आसा तेन्ना उलटा आमी आशिल्ले का आज आमगेले चड समय चड टाइम आसा आज आमी कितले चंद कोण देवा खातीर ऑफर करीत हे विचार आमकां येवपा. तेन्ना आमी तशी लेखताची तशीच आमी देवळा वचका जाल्यार म्हळ्यार खाली हात देवस्थाना वच कसलेपणी घेवन घेवन वचका म्हणून आमी लास्ट टायम आयकले पयले सेशन्सांत तुवें. तशीच देवस्थाना वचका जाल्यार बी आमी केन्ना घेवन घेवन वता. देवाक केन्ना महाप्रसाद केन्ना मेळटात कितले आमच्या देवळांत लोक आसा तांकां वांटता तितले आमकां देवा कृप मेळटा म्हणलें का. फक्त कृप मेळटा ते उद्देशान न्ही आमच्या जेवणा बसता ते म्हणजे पदार्था विशयाचे ना प्रसाद भावने येवपाक. आमगे मॅक्सिमम आमगे बुद्धी कसो सांगता पदार्थ म्हूण लेखता ते पदार्थ बुद्धी वयल्यान आमी प्रसाद बुद्धी वयर येवपाक जे म्हणून हांव हांगा आज सेशन कैद करता. कसल्याची चूक जर जाली आसल्यार म्हाका क्षम कराची आणि म्हाका सुदारपाचे प्रयत्न कराची. कोणाक कसले कमेंट जावं करचे आसल्यार हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त पुरा प्रसाद करताना आमी कसा करका म्हणून सांगू न्हू मस्त चंद कर सिंपल वेन आमकां मनावत तशी एक सांगली तुम्ही तशी कोणाका क्वेश्चन आस की पळयाची पुरा रेडी करा. शॉर्ट जावन माताजीन सांगिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ सांगता मागीर मधुरा माताजीन वरेन केला ऍड करी येत सांगेले मस्त असता म्हळ्यार आम कसा म्हळ्यार माताजी तांणी तुम्ही बरा मस्त तांचो इन्वॉल्व जावन आमकां मस्त गायडन्स करका म्हणून सांगून हांव नेमून घेता. प्रसाद म्हळ्यार कसले म्हणून सांगून तांणी स्टार्ट केले. मागीर प्रभुले साक्षात प्रसाद म्हळ्यार प्रभुले साक्षात्कार दर्शन देवाले म्हणून सांगून सांगले. आणि प्रसाद म्हळ्यार आमगेल खातीर करचे न्ही ते प्रसाद देव रियल एन्जॉयर म्हणून सांगून सांगले. आणि त्यांनी एक काणी रुपार आमकां रामानुजाचार्य शिष्याल विशय ते प्रसाद खाल्ल्यार कसं जाता मागीर ते ताणी खाय न्ही ते खायना जाल्यार निमित्त ताणे व्हरून फिशाक घाल्ले त्या फिशाक कसं जाल्ले म्हणून सांगून तुमी पराजनान आयकलीची. मागीर भक्ती सिद्धांत महाराज तांणी वरेन सांगिल्ले आमगेले देह म्हणचे देवस्थानावरीची आमी ताका ते पिल्लर ते आमगेले हे करून गव्हर्न घेवका म्हणून सांगून सांगले. मागीर तशीच भगवद्गीतेचे 13 चॅप्टरा विशय सांगले. मागीर राजसूय यज्ञाच्या वेळार ते तांची काणी वरेन सांगले ते भारी लायक आशिल्ले माताजी. मागीर शंका शब्द ते याना तशी ते प्रसाद म्हळ्यार ताणे शुद्रान कशी एक करून सांगले म्हणून सांगून तांणी समेत सांगले ताजे विशयार. मागीर प्रसादाक अपमान करच्या नज म्हणून सांगून सांगले तांणी. मागीर प्रभुपाद शिला प्रभुपाद स्वामी तांणी वरेनाची इस्कॉन एक स्टार्ट करता जाल्यार तांणी कशें केलें म्हळ्यार प्रसाद वितरण करून ते आमगेले संस्था तांणी वाडयले म्हणून सांगून सांगले. मागीर आमी ऑफरिंग करतना पयलीं मनशान कशी आसूं का म्हणून सांगून सांगले. म्हळ्यार
वासारी आमगेले दिवसू चंद करून क्लीन करून दवरका आणि न्हावन करका फुडें कालान भैलमेश पुराजन तन्नी न्हावनूची देवा वसारी येवचे आशिल्ले मिगेल बापूमानांनी मिगेल अम्मानांनी तशी करचे आशिल्ले इवन मिगेल मायन वरेनाची तन्नी कर्कट खायनाशी देवा हे करचे आशिल्ले म्हळ्यार तितले तन्नी एक हे करून इल्लींची मागीर आमगेल कालांतू ते केल्ले माताजी केदन हांव इस्कॉनाचे हांगेले हे करचे तर दाखोवन आतां हांव तशी करता आसा ताजी ते रुची विंगड माताजी तेंतू गॅरंटी म्हळ्यार आमी केदनाची सकाळी न्हांव न्हू आमी आमगेल कसल दिनचर्या स्टार्ट करता पळय ते म्हाका मस्त डिफरन्स कळटा ते एक हेंची क्लीननेस की प्रत्येक आमगेल मना मस्त एक शांती मेळटा म्हण म्हाका अनुभव जाला तशी ते तुळशी पत्र दवरका आणि क्लीन करून मागीर आमी प्रसाद करता आणि प्रसाद जतरी देवाक श्लोक सांगून दवरका आमी अशी दवरचे आनी शीद अशी घेवन वचची न्ही तशी न्ही करचे नज म्हूण सांगून भारी चंद करून सांगले माताजी पळय हांव हे केला पण गडबीड जाता आसतना 5 मिनिट दवरचे आशिल्ले पयर सत्यरूप माताजी क्लासांत आयकल की तुमी तशी करूनच म्हूण सांगतारी आतां कसं करचें म्हळ्यार फर्स्ट जल्ले कोडले फर्स्ट काण दवरचे मागीर वरलेले काण दिवचे आशिल्ले प्राजनाक इवन पोळ जलरी काडताना तशें फर्स्ट देवाक मागीर ताका दवर त्या पोळ कुडकू करून प्राजना दिवचे तशी करचे हांवें तशी मागीर भक्ती विनोद ठाकूर तांणी भजन कसं कीर्तन कसं सांगला म्हूण सांगून सांगलें मागीर ही शिला प्रभुपाद स्वामीनी 5 नमुन्याचे प्रसादा विशयर सांगले त्यांनी प्रचार करताना एक तशी त्यांनी ते प्रसाद वितरण करून जनाले मन तांगेल साइड आमगेल कृष्णा कॉन्शियस येवच्याक त्यांनी एक केल्ले म्हूण सांगून आणि सेकंड वन सिक्रेट वेपन म्हूण म्हणलें तशी प्रसादाक सन्मान करता म्हूण सांगून म्हणलें आमी खाताना पंचादीक करून ते खावचे जे आमी मन दवरून तेजे एन्जॉयमेंट करता प्रसाद म्हूण सांगून म्हणलें आणि प्रसाद म्हणजे कृष्णाची म्हूण सांगून हे सांगले ते ग्रहस्थल धर्म म्हूण सांगून म्हणलें माताजीने म्हळ्यार आमी बरले म्हूण सांगून त्या व्हरून भितर दवरून मागीर पांय दिवस तशें करून खावचे बदलाक आमी अन्येकल्यांक दिवका आमी अन्येकल्यांक ते वांटून खावची बुद्धी वरन आमगी शिक्का म्हूण सांगून प्रभुपादान ते एक तंतू सांगला म्हूण सांगून तुमी सांगता भारी लायक माताजी बद्दलची आमी कसं दिसता आसता म्हळ्यार आमी आमगेल मात्र पोट आमगेल चेडूं आमगेल बाब म्हणून तितलें म्हूण मन आसता एक्चुअली आमी कसं अन्येकल्यांक शेअर करून आमी खाता की आमगेले नॉलेज आमी अन्येकल्यांक दिवची की ते पुरो आमकां एक्चुअली भागवत पुराण दाखोवन कोंकणी दाखोवन हांव मस्त हे सेशन्स अटेंड जाता मस्त पुरो शिकल्या माताजी ते हांव मस्त धन्यवाद सांगता भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्यांक मागीर ते ऑफर देतरी आमी कोणा फर्स्ट वडका म्हूण सांगून पळय फुडें कालान तूं प्राजनांनी बैलमेशन लास्ट बशी आशिल्ले मिगेल अम्मानी की मिगेला बापूमानांनी प्राय कोणेय येवची वेळ जाल्यार येवड न्ही तांणी 12 गंटे रात्री येयल्यार वरेना दारल्यांक वाणोवची तांणी लास्ट बशी एक पद्दत आशिल्ले पळय आतां येता कशें जाता म्हळ्यार केला पण बैलमेशे फर्स्ट जेवण करून कैत करून वताचे पळय तांकां हेल्थ इश्यू आसता केला पण थोडे एक्सेप्शन हेल्थ इश्यू आशिल्ले कोणाक वखदांनी घेवची उरता ते एक विंगड घ्यायचा अशी स्वास्थ्य कोणाक समस्या तेन्ना आमी तशी करच्या नज आनी एक पॉइंट कोणाला आमकां जर विचारलें तुमी वेजिटेरियन वे की म्हळ्यार तांकां पयलीं सांगता की आमी वेजिटेरियन न्हय आमी कृष्णाटेरियन म्हणटा वेजिटेरियना की आमी एक लेवल वयर आसा कृष्णाटेरियन कित्याक म्हळ्यार आमी आमगेल खात्रेनी कृष्णा धरून खावचे आमी फूड घेता आसाची ते वेजिटेरियन ऑफकोर्स सात्वीक थोडे लोक म्हणटा न्हय आमी वार्डिके आनी कोणाले वच काजले ओ तुमगेल खात्रे कांदो न्ही लसूण नाशिल्ले तुमगेल खात्रे स्पेशल केले अश म्हणून म्हणटात तेन्ना हे आमगेल खात्री केली न्हय अश म्हणून म्हणटा आमगेल खात्रे करचे न्हयचे ऑफकोर्स तांकां प्रवचन सांगचे जायना पण आता आमी असले खूब दिवपा की हे कृष्णा खातीर करची आशिल्ले म्हणून आमी एक मना दवरली केन्ना भावने आमगेले घेवपा जाल्यार देवान आमकां दिलेले देवा दिनाशी देवा ऑफर करनाशी आमकां घेतले आमी चोर म्हणून आमकां प्रभुपाद समज सांगता यू आर थीफ खंय
इफ यू डोंट ऑफर यू आर इटिंग सिन अँड यू आर अ थीफ म्हणून म्हणत तसा ते आम्ही याद घेऊ. फर्स्ट वैष्णवांक वडका म्हण म्हणलें तशीची ब्राह्मणाक नेक्स्ट चेडवांक मागीर मलगड्यांक लास्ट स्त्री जेवका म्हण सांगलें इनेशान जेवका म्हण सांगलें. हे मस्त चांग आशिल्लें माताजी. केलावनी विशय म्हाका गोत नाशिल्लें तांतू भितर हांव श्लोक सांगता आशिल्ली ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय ते सांगता आशिल्ली बरोबर श्लोक सांगना आशिल्ली हांव देखून ते इम्प्लिमेंट करता माताजी. हरे कृष्णा. भारी भारी लायक जाल माताजी. ते श्लोक मंत्र म्हणजे उद्देश एक कितके म्हणाले आम्ही डायरेक्ट कृष्णा ऑफर करचे आमगे कडे साध्य ना म्हणून आम्ही आमगे गुरुक रिक्वेस्ट करताची. गुरु रिक्वेस्ट करून प्रभुपदातांनी रिक्वेस्ट करताची. प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभू मर्सी घेऊन तांकां सांगते कृष्णाक ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभू आणि दादा कृष्ण विंगड नाही तशी ते स्टेप बाय स्टेप वता आणि तेकडे आमकां अकॉर्डिंगली ताजेचे हे करप मेळटा असा. त्या दृष्टीने आम्ही आमगे गुरुक पहिले रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. मथुरा माताजी प्लीज तुम्ही कसले. हरे कृष्णा माताजी. हा कमेंट नाही या प्रसादाविषयी भारी एक इम्पॉर्टंट विषय तुम्ही आज उलयलेले. हे कसं म्हणारी इस्कॉनान तू चड येवच्याक ओपन कसा लाग म्हणारी रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रसाद आशिल्ली निमित्त चड जन कृष्ण प्रीती सगळ्यांक बट ह्या कांद ह्या पियाव लसूण खावच्या ना हे नॉन व्हेज खावच्या ना अशें म्हणून खातीर चडावत जन इस्कॉनाक येवच्याक ओपयनाचे. हे एक मेन रिजन. बट आम्ही देवाल प्रिती खातीर रांदप करता ते एक यज्ञ जाता म्हणलें तांकां मनावचना. एक यज्ञ आमी देवाक नैवेद्य करचे देवा प्रसाद करचे म्हण एक यज्ञ जाता आणि त्या खाली मित आमगेल कॉन्शियसनेस आमगेल केल्लें पाप पुरा हें जाता म्हणलें कितले हांगा इवन मंगळुरान तुजे समेत कोणी आमगेल आमची गेलांक ते मत्तांत वचना ऐकेनाची कोणय ऐकनाची. अरे आमकां पियव लसूण खावका म्हण मन आसा आमकां खावना म्हण कशी म्हणून ह्या उत्तर सांगताची एक भारी. आनी एक माताजी हांव हे क्वेश्चन तुमगेला निमुका म्हणल्याकला म्हळ्यार साधारण साऊथ इंडियात वैष्णव पद्धती प्रकार भायर घेतील वस्तू नैवेद्य जायना. भायरी कसं केल्लेले पुट आता आम्ही नॉर्थ इंडिया पळयले ब्रेड बिस्किट ज्यूस स्वीट कसले एक नैवेद्य करताचे तशीची करचे नज कसले म्हळ्यार कोण ते रांदप म्हळ्यार ते ब्रेड केली म्हणा बिस्किट केलं आम्ही म्हणचे पाव पॅक्ड फूड म्हणून मग ते मनशान केन उरत तो खंयचे भावनेन उरता तो न्हावन घेवन आयला की ना तो कितलो कंटॅमिनेटेड मायंडान उरता कंटॅमिनेटेड स्टेटान उरता ते आमकां गोत उरना. व्हडली दृश्टीक आमचे देवा आमी ऑफर करचे ना म्हणचे. जाल्यार नॉर्थ इंडिया पुरो हांव टेम्पला पळयला बिस्किटा पॅकेट ज्युसा पॅकेट स्वीट भायर केलेले स्वीट की ह्या पुरा सगळे देवा हाडटान तांणी प्रितीन हाडटान पळय ते ना म्हणूक जायना ऑफर करना म्हणून हांव पळयला पुरो इस्कॉनान सगळे ऑफर करताचे देवा लागी हाड दितात आनी ते एक नॉर्थ इंडिया स्टायल. वय तांकां कसं की म्हळ्यार घराकडचे घरांत करचे कळना उरचे फाव जेव्हा समय उरचे ना उरचे फाव म्हळ्या खातीर तांणी कसं करताचे एटलिस्ट थोडेपणी आमी पाप कमी करया म्हणून ऑफर कोण पुणी खावे ती बुद्धी येत तांकां ताचे खातीर ते हांड घेवन आस पळय ते करता. भायल्यान व्हडोड शोरूमाचे नाशिल्ले हाडटा वय मात भितर रांदप करची खंयची स्वच्छायेन करता की म्हण तांकां गोत आसवे ना न्हय पण तांकां एक गोत आस की कसले खावचे पयले एक देवा एक धरोवपा म्हणून एक गोत आसा ताजे निमित्तान ते तांणी नैवेद्य दवरता सोडल्याक बाकीची कितले घरात शुद्धता प्रमाण भले तुमी साधारण फूड केल्यारय व्हडले ते कितलो ऑफर केल्ले देव स्वीकार करता. देव म्हणना की तू 56 भोव हाड जो व्हडोड म्हारगाईची ड्रायफ्रुटाची स्वीट ऑफर कर देव केन्ना म्हणनाचे. पण तुम्ही सांगितलं अगदी खरें. आता हांव हे बी पळयलें की आमगेले हांगा राजभोग सेवा आनी आमी वता न्हय तेन्ना ब्रेड उरो कसले उरो तांणी थंयच करताचे देवळान तूच कर न्हू देवाक ऑफर करचे. राजभोगान खंयचे भायल वस्तू हाडची उरना करचे जायना जाल्यार तो वस्तू करना. इवन गुलाब जामुन करता जाल्यार सुद्दां माव आनी हे कोण रायट फ्रॉम स्क्रॅच म्हणटा पळय ताजे वयल्यानूच कोण घेवन करताचे. अनेक माताजी अनेक कसं म्हळ्यार
कसं म्हळ्यार हांग केलो जन माताजी पुरसकड उकड शीत जेवताचे, बॉयल्ड रायस जेवताचे. त्या बॉयल्ड रायस देवाक ऑफर जायना म्हणून सांगताचे. हांवें रांदचीन तू पळयला तांणी खिचडीन तू बॉयल्ड राइस घालताचे. और इस्कॉन में सब चलता है माताजी, हम भगवान को सब ऑफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ये बॉयल्ड राइस ऑफर कच विषय कसं नाही सांगायचे. अशी मेगेल दृष्टीन तू हांव मेगेल दृष्टी म्हणून म्हणना, पण रायस खंयचे आसा जगन्नाथजीक सगळे रितीन रायस ऑफर करता म्हणून आसा. आनी थंय तांगेल आमी तुम्ही सांगता पळय बॉयल्ड रायस म्हणजे उकड तांदूळ ते थंय बी तांणी ऑफर करतात ते हांव पळयलें आसा. मात आमगे इस्कॉनान तू स्पेसिफिकली म्हणून न्हू काय ना, मात्र ते खंयचे तांदूळ खंयचे आसा तो एक तांदळाचे रितीन येता म्हणून ते दृश्टीन आमी एक्सेप्ट कर येता. मात तरी सुद्धा एक पंत आम्ही वरिष्ठ कोण आसा तांगेले आमगे गुरु महाराज जावं तांगेले एक पंत परमिशन घेवन ताजे बद्दल हांव जावं तितले आन्सर दिवचे प्रयत्न करता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताजे बद्दल हांव एक पंत विचारपा पडटले. कित्याक हांवें पळयलें आसा की ऑफर करता म्हणून ताजे बद्दल कोणाले क्रॉस चेकअप बी केलेले ना. बॉयल्ड रायस म्हळ्यार हेल्थ पॉयंट ऑफ व्यू बरें म्हळ्यार ते ऑफर करताची. पण कित्याक म्हळ्यार एक रायसाचे एक फॉर्म न्हय नाही ते एक पंता बॉइल्ड जाला त्या खातीर ते आपास नैवेद्य जायना. आता हांगा वैष्णव सिद्धांत प्रकार बॉइल्ड रायस उकड तांदूळ देवा नैवेद्य जायना म्हणून सांगताची. उकड तांदळाचे कसं न्ही, इवन बॉइल्ड रायसाचे रव इडली घालताची तेवय ऑफर करू जायना अशें म्हणून सांगताची. जाल्यार आम्ही कसं नाही देवाक भक्तीनं खंयची ऑफर केल्यार तो देव त्या पळयना या पळयना आम्ही ऑफर करूं म्हणून सांगताचे. त्या एक पॉइंट दोन्ही कॉन्ट्राडिक्टरी भाई. पण बिकॉज की एक रायसा फॉर्म म्हणून आसा म्हणले रितीन कदाच एक्सेप्ट करचे शकता. पण हांव एक पण मागीर खंयचो डाऊट आस पळय एक पण वरिष्ठाची कोण पुजारी कोण आस पळय तांगे लेवला एक पण विचार सांगचे प्रयत्न करता माताजी. कित्याक जर तांणी ऑफर केले कसं लायक म्हणून हांव तुमकां पर्सनली मेसेज करता माताजी. अनेक पॉइंट कसं म्हळ्यार माताजी या प्रसादा विशयांत आम्ही कितले क्लीन आसा ते एक इम्पॉर्टंट म्हणून सांग. वासरीस किचन समीत थंय खावचे ना पिवचे म्हळ्यार ते एक यज्ञशालशी म्हळ्यार देवाक यज्ञ करचे. यज्ञशालान तूं अपवित्र जावचें ना, खावचें ना पिवचें ना. आणि उश्टी वाट्टे म्हळ्यार आमगेले वाट्टे त्यावेळी समीत घासीना खाली रांदप केल्यार मात आयदन घासूचे. हे वैष्णव जनाल घरकडे हांव पळयला इवन तमिळांची तांगेल घरकड पुरा उश्टी वाटी तांणी भायर बेसिनांत धुवचे. तेवेळी इस्कॉनांत फॉलो करताची. पुढे आमगेले मिगेले अम्माल कळगते फर्स्ट रांदप केलेले आयदन घासून जात तर मागीर लास्ट मागीर वाट्टे घासूचे. सुरेख ते घासिना तशी सकड क्रम आशिल्ले ते हे पुरो सकड रिलेटेड टू हे क्लेनलीनेस हे पुरो सकड ह्या एक आमी फॉलो करता म्हणून हांव सांगता आसा. जाल्यार जायना करूंक भारी कष्ट म्हळ्यार किचन सान किचनात तुझे जेवण बसचे हे सकड आसतना कशी हे पुरा टाइम सर्कमस्टान्स हे पळोवन घेवन आजकाल जर थोडे सिटीन तांणी एक रुमा घर आसा थंय वासरी घर रूम एक आशिल्ले तेन्ना हे बायफर्केशन करचे जायना. पण आमगेल मानसिकता अशी उरचे ना जी की आमी जावूत तितलो आमगेल प्रयत्न करता की देवाल खंयची रांदप केलेली वयदन आसा ते पयलीं धुवन घेवन दवरता. ताजी मागीर आमी आतां भायर वासरी भायर जागो ना म्हळ्यार वॉश बेसन इतलो उरता तेन्ना कसं करचे. तेन्ना आमी प्रयत्न करता की आमी केन्ना जेवण केलें आमगेले उश्टेच खंयचे आयदन आसा ते नंतर धुवचे. पयलीं देवाची हे काण घेवन धुवन घेवन ताजे मागीर आमगेले हे करता ना ते आमगे कॉन्शियसनेस ते मेन म्हळ्यार हांगा आमगेले कॉन्शियसनेस कशी आसा म्हूण ते पडचे ना की थंय वचून घेवन थुकचे थंय वचून करचे. इतले पसून की रांदप करता जाल्यार तेन्ना बायल मनशान खावचे न्ही पिवचे न्ही रुची सुद्दां कसले पळोवचे ना. मीठ उणें जेव कसले उरत ते एक पण भोग लागेल नंतर ताजी नंतरची हा मात्र केन्ना एक 100 गटल्यान लोकांक केन्ना आपयले आसा आतां म्हण आतां सलाड करता तेन्ना काकडी कोड उरता नवे ते सांगचे जायना भितर वयल्यान कशी ती रुची पळोवन ते आमी स्वेलो करचे ना ती रुची पळोवन घेवन घेवन म्हळ्यार कोड आस की ना म्हणून पळोवचे. तेजे उद्देश कसो सांग आमी देवा कोड खावचे ना
हे दृष्टीन आमी रुची पळोवन घेवन घेवन कट करचे नाल्यार पुरा वेस्ट जातले अशी आता एक एकदा शीत केले ते चुकून कसले प्रॉब्लेम निमित्तान जळले म्हळ्यार सकल लागले तसल पुरो ऑफर करचे ना वापस करायचा जळील वाडचे लोकां वाडचे तसल पुरा करचे ना जे आता एक त्याची आमकां लक्षांत ना की आमी हातूंत मीठ घाल्या की ना चड घाल्यार ह्याच्या मग तेन्ना आमी परमिशन घेवन न्हू ताजे रूच स्वेलो करचे ना खाली जिबे पुसून मार लावन भायर ते सुद्धा वचून ते सुद्धा कोण रांदप करता पळय ताण रुची पळोवचे ना ते काण एक विंगड एक सिनियर कोण आसा तांकां अशी रुची दिवन त्यान पळोवतात ना तर मागीर ऍड करायचं अशें करेन ओके येस करेक्ट माताई कसं जाल्यार हांव एक सांगता म्हळ्यार म्हाका कितले किपन जाला रांदप करतना केन्नाय कॉन्सन्ट्रेशन तांतू आसता तू मीठ घाल की आनीक तू मीठ घाल की त्या मिठाचे विसरचे जाता केत म्हळ्यार आमगे मायंड विंगड कडेन आलोचन करता आसल्यार हे समस्या येता आनी वय आनीक कसं म्हळ्यार ऑफर करचे आनी आमी घरकडच्याक वाडच्याक एक टाइम गॅप दवरपाचीचे म्हळ्यार टाइम ना अशी दिव का अशी दिला म्हळ्यार तें देवाक ऑफर करून मागीर हें दिवचें हे दोन फॉलो करपाची टाइम गॅप दवरपाची बी अगदी हुनो काण बी देवा दवरचे देवा जीप जळना वय 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 आणि थोड लोक एक म्हणटा सानो वाटली तू इतलेशे एक चमची शीत एक चमची रांदी अशी आमी जेवण तशी करता आमी केन्ना प्लेट भरून घेता तेन्ना देवाक बी तशी वाडका नेवे वाडका वय घरांत लड्डू गोपाल मत आसा तो सान फॉर्मार आसा अशी म्हूण ते दृश्टीन आमी आमगे गौडीय संप्रदायांत आसा केन्ना आमी राधा कृष्णा ऑफर करता आसा म्हूण लेखून घेवन त्या रितीन संपूर्ण प्लेट वाडका ते बी आमी थोड लोकांक कसं करचे सांग थोडे इतले इतले वय वय थँक्यू माताजी हरे कृष्ण मथुरा माताजी थँक्यू सो मच हरे कृष्ण माताजी मग एक क्वेश्चन आशिल्लो कसं म्हळ्यार आमी दिवसा एक 2-3 पंत खाता न्हय असं दनपार जेवणा केलेले रात्री खताची ते उपास रात्री देवाक भोग चढोवका वय म्हणून हांव नेमूच ना न्हय सकाळी एक पंत ऑफर कोण जाले नंतर रात्री सेम फूड ताजे खातीर का म्हणटा न्हय आमी रांदप तितले करका की ते एक पंताक एक जेव तितले करका आळसाईन रात्री करचे टाइम ना जेव रात्री लेफ्ट ओव्हर खावचे ते हॅबिट खावचे ना कसं म्हळ्यार आमकां भगवद्गीतान तूं सांगिल्लें आसा आमगेली ती बुद्धी आसा पळय ऑटोमॅटिकली तामसीक जाता वता केन्ना ते 3 तासा नंतर केन्ना फूड केन्ना आमी जेवता पळय तेन्ना आमगेली बुद्धी बी तशी जाता वता तेन्ना आमी हे फ्रिजा वयर दवरचे मायक्रोवेवा घालचे तोंडा घालचे तसं न्हू बुद्धी आमी करचे नज केन्ना आमी लेखता देव की देव अस म्हणा देवा केन्ना ताज्याची शिकून करता आमी बी त्याची ग्रहण करता ती आमगेली बुद्धी उरका आणि इन केस सपोज जर उरील आशिल्लें तेन्ना रात्री देवा खातीर दूध दवराची खंयचे फ्रुट्स दवराची तश करून घेवन दवरे मात्र हे लेफ्ट ओव्हर खावची हॅबिट बरें न्हय हेल्थ पॉयंट ऑफ व्यू बी बरें न्हय आणि इट इज नॉट अ गुड हॅबिट ताजेर आमगेले हे बुद्धी चेंज जाता म्हळ्यार आणि कोशिश आमगेले हे प्रयास उरका की आमी चड तीख खावचे तिजे चड तळील खावचे हे बी आमी राजसीक बुद्धी उरता आमकां उरता न्हय थोडशे चटपटाक कसं ते मीठ मिरसांग नाशिल्ले खावचे अशी पुरा घरात लोकांनी जर डिमांड केल्यार बी आमी आमगे मन कसं उरका सांग आमी देवा खातीर करता आसा लोकां खातीर नज म्हण लेखून घेवका हा खातात आणि सगळो प्रसाद घेता अशी नाही की त्यांनी खायना अशी म्हणून नाही पण हेल्थ पॉइंट व्यू बी कोणा खातीर चड ती बर न्ही ते लक्षात घेवन घेवका हरे कृष्णा आणि कोणा क्वेश्चन आसा की एक अनाउन्समेंट करता